मोगाच्या भावान आनी भयणो, आमी आतां जो शुभ वर्तमान आयकला तो ल्हानांतलो ल्हान शुभ वर्तमान, कित्याक तातूंत फकत 3च वळयो आमी वाचल्यात. आनी ह्या शुभ वर्तमानांतूय आमी हेरोद राजा वयर आयकलां. आनी आमी सगळीं जाणां हेरोद राजा कसो आसलो तो. तो ताच्या भावाचे बायलेक घेवन आसलो. ताणें जुवांवाक मारून उडयल्लो. आनी तशें जाल्यार ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांत बरी खबर खंय आसा काय? वेर इज द गूड न्यूज ऑफ क्रायस्ट? आयज घोडे ही शेवटची वळ आसा ती, तातूंत घोडे आमकां कितें मेळत ती म्हणल्यार, आनी ताका काशा पळोवंक तो आशेतालो. मोगाच्या भावान भयणो, ही वळ आमी 2 भाशेन पळोवंक येता. पयली, आमी पवित्र पुस्तकांत आनी एक मनशाचें नांव आयकलां आसतलें, झाकियूस. ताणें जेजूची जायतीं विजमितां आयकल्लीं आनी तोय जेजूक पळोवंक आशेतालो. आनी आयज आमी शुभ वर्तमानांत पळयलां, हेरोद राजाय जेजूक पळोवंक आशेता. तर हांचे दोगांयचे जेजूक पळोवंक आशेता ती तांचें फरक कितें आसा काय? डिफरन्स कितें आसा काय? झाकियूस जेन्ना जेजूक पळोवंक आशेतालो तेन्ना तो जेजूक अनुभवपाक सोदतालो. आनी देखूनच तो झाडार चडटा आनी आमी पळयता जेजू ताच्या घरा येता. पूण हें हेरोद राजाच्या जिवितांत जायना. हेरोद पळोवंक सोदता पूण जेजू केन्नाच येना. ते शेवटाकूच लुकाच्या 23व्या वसपेरांतूच आमी पळयता जेन्ना पिलात जेजूक हेरोदाशी धाडटा तेन्नाच. आनी हेरोदाक दिसतालें जेजू एक मॅजिशियन कसो आनी एक जादू करता कसो, तसो दिसतालें. हें ताचें चिंतप आसलें. पूण तो झाकियूसा भाशेन न्हू. झाकियूसाक जेन्ना जेजू मेळटा ताचें आख्खें जिवीतूच बदलता आनी तो आपल्या जिवितांत ताची नवसोरणी जाता. मोगाच्या भावान भयणीनो, ही एक भाशेन पळोवंक जाता आमी. दुसरें म्हणल्यार ही वळ आमी अशेंय पळोवंक जाता, कित्याक आमी पयलेच वळींत आयकलां जेन्ना हेरोद राजा ह्यो खबरो आयकता ताचें आख्खें तो घुस्पल्लो. तो चिंतूंक लागलो आसतलो, आपणें जुवां बावतिस्ताक मारला आनी हो कोण काय? आनी तो जाणा जुवां बावतिस्त जिवीत आसतनाच तो ताका भियेतालो, पूण हेरोदियासाच्या रागान ताका मारूंक पडलो. आनी ताका दिसतालें, ताचे भितरल्यान हें खावूंक लागलें ताका. ताचे भितरल्यान एक भिरांत कशी आयली, हो जुवां बावतिस्त जेवन जावन आपणाक मारूंक आयला काय? देखून मोगाच्या भावान भयणो, आमी जायते फावटी असले परिस्थितींत पडटा जेन्ना आमी चूक करता. आमी जाणा आमी एक व्हडलें पातक केलां आनी आमी ती चूक केन्ना केन्ना लिपोवंक सोदता हेरोद राजा भाशेन. आनी जेन्ना ही चूक हें पातक परतून उपरासता तेन्ना आमी जाता तितले तोकस घेवन आमी गुन्यांवकार न्हू म्हूण दाखोवंक सोदता. तर आयच्या मिसांत आमी मागता आसतना, आयज आमी एके दिसा मागण्यांत वेळ सारता आसतना जेजूचेरूच नदर धरूंक, जेजूचेरूच आमचो भावार्थ गोठ करूंक आनी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी चूक करता तेन्ना आमी भोगसणें मागूंक आनी आमच्या जिविताची नवसोरणी करूंक आमी आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया.